नमस्कार. डेट विथ कॅन्डिडेट कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयज आमी आसा बिचोले मतदारसंघान. आमचे आयचे कॅन्डिडेट आसा काँग्रेसीचे मेघश्याम राऊत. सर, आमच्या कार्यावळीन तुमकां येवकार. तुमचो प्रचार सुरू जाल्लो आसा. लोकांचो रिस्पॉन्स कसो आसा? ना बिचोले जर पळयलें, बिचोले म्हणजे इतलो रिस्पॉन्स लोकांचो बरो आसा की आमी ज्या घरा गेले आयज आमकां म्हणजे टायम शॉर्ट मेळ्ळो, पूण ज्या घरा आमी आयज पांय दवरलो त्या घरा आमकां इतलो उत्स्फूर्त मेळ्ळो की लोक म्हणटाले, राऊत बाब तूं इतलो लेट कित्याक, आमी रावल्या म्हण तुका. म्हणजे इतलो प्रतिसाद आयज लोकांचो आमच्या कडेन आमकां मेळ्ळा बिचोले. तुम्ही बाय प्रोफेशन फार्मर म्हणटात, मागीर पॉलिटिक्सान येवपा फाटलें कारण कितें? हांव ऑलमोस्ट 15 ते 16 वर्सां एब्रॉड आसलो आनी एब्रॉड आसतना खंय तरी हांव 1-2 म्हयन्यांनी येतालो, पूण एब्रॉड 15 वर्सां केल्या उपरांत खंय तरी दिसलें की ना, शेवटी ज्या जाग्यार आपलो जल्म जाला, ज्या देशान हांव वाडलो, म्हणजे खंय तरी एक ओढ आसली गांवाची, बाबा ना परत एकदां आपल्या गांवान वचून कितें तरी करपाचें. आणि त्या उद्देशान हांव परत गांवान येयलो. डेरी फार्मींग चालू केलें. डेरी फार्मींग चालू करपाचो उद्देश हो आसलो कित्याक जेन्ना हांव येतालो तेन्ना पळयतालो की अनएम्प्लॉयमेंट इतलें वाडलां हांगा आनी कितलेशे क्वॉलिफायड भुरगे म्हणजे खंय तरी एक चुकीच्या रस्त्यान वचून, कित्याक जॉब नासल्या कारणान एक भुरगो 1-2-3 वर्सां रावूंक शकता, पूण आफ्टर दॅट खंय तरी तेजें मायंड चेंज जाता, एक व्यसनांक लागता, म्हणून अशे खुबशे भुरगे पळयले. आणि एक हांवें विचार केलो, ना खंय तरी हांव 15 वर्सां जर एब्रॉड रावन जर कितें तरी फार्मिंगान वयता जाल्यार खंय तरी ते 4 भुरगे पळोवन जर आयज म्हाजे जे हांव ज्या कार्याक फुडें सरलो, तर फार्मींग ते जर त्या भुरग्यांनी घेतले जाल्यार खंय तरी ते बऱ्या मार्गाक लागतलो, तोच उद्देश आसलो. आनी म्हाका सांगूंक बरें दिसता की जेन्ना हें चालू केलें तेच्या उपरांत कितलेशे भुरगे, एज्युकेटेड भुरगे म्हाज्या कडेन येयले, म्हाजे डेरी फार्म पळयले आनी तेंच्यांनी स्वता आपले फार्म चालू केले. म्हणजे तो एक हें आसलो. आनी हांव समाजकार्यान खुबशे लोकांक हेल्प, जे म्हाज्यान जाता ते हांव सदां लोकांक हेल्प करता. अशें करता खंय तरी काँग्रेस एप्रोच जाली, काँग्रेसीन प्रवेश केलो आनी गेले 4 ते 4.5 वर्सां कंटिन्यूअस बिचोलचे जे मुद्दे आसले ते सगळ्यांचे, शेतकाऱ्यांचे म्हणा, सामान्य मनशांचे म्हणा, जे इश्यू आसले ते आमी ओपोजिशन म्हणून रेज करून आमी कितलेशे इश्यू हांगा सॉर्ट आउट केल्ले आसा. आनी तेन्ना एक लोकांचो एक हें आसलो की ना, आयज खंय तरी कोण तरी लोकांक एक आशा आसली की गेले 20 ते 25 वर्सां हांगा कांयच जावंक ना, पूण लोक एक खंय तरी न्यू फेस पळयताले की नवें कितें तरी लोकांक हांगा जाय. तेन्ना लोकांनी आग्रह केलो, खुबश्या लोकांनी, ना तूं खंय तरी पॉलिटिक्सान फुडें एका आमदारकीक रावचो म्हण. आनी जे कार्य हांवें केलें गेले 4.5 वर्सां, जे कार्य केलें ते पक्षांनी म्हाका तिकीट, काँग्रेस पक्षान तिकीट म्हाका अनावन्स केली. आनी तिकीट मेळ्ळ्या बरोबर जेन्ना आमी प्रचाराक चालू केलो तेन्ना लोकांचो जो प्रेम आसा, म्हणजे ते लोकांनी दाखयला, ते हांव खरेंच धन्यवाद म्हणटा सगळ्या बिचोलच्या लोकांक. आनी जें हांवें केलां तें आयज देवान खंय तरी ती पोच पावती आयज दिल्या की लोकांच्या मनान हांव बसलां खंय तरी. आनी लोक एक आतुरतेन वाट पळयत आसा की ना रावत केन्ना आमच्या दारार येतलो. तेच हांव देवा कडेन मागता की अशेच सगळे लोक रावचे, असोच तेंच्यांनी प्रेम दाखोवचो. आनी हांवूय तांकां सगळ्या लोकांक, बिचोलच्या लोकांक सांगूंक शकता की आमी सामान्य लोकांक हांव फुडें व्हरपाक येयला. हे सामान्य लोकांक व्हरोन तेंचे जे प्रस्न आसा
आयज मेन मुद्दो हांगा असो आहा बिचोले की लोकांक कितें जाय हें खंय तरी आमी विसरल्या. पूण जेन्ना आमी आयज घरोघरी जेन्ना डोर टू डोर गेले तेन्ना एक आमकां कळून येयलें की बिचोलेचे प्रत्येक घर, प्रत्येक परिवार आयज दुख्खान आसा. आयज खंयच्याच घरान आमी ज्या घरान गेले आमी अशें फील करूंक ना की खंय तरी ते हॅपिली एक फॅमिली रावता, एक सुखाचें जीवन जगता म्हणटा पळय ते एकय फॅमिली आयज बिचोलेन आमच्या मेळची ना. हें दुर्दैव आमचे बिचोलकारांचें. कित्याक आयज प्रत्येकाच्या घरान जर आमी पळयलें 3 ते 4 भुरगे क्वॉलिफायड, वेल क्वॉलिफायड, पण आमचे दुर्दैव गेले 25 वर्सां ह्या राजकारण्यांनी फक्त ह्या लोकांचो खंय तरी इलेक्शना पुरतो यूज केला आनी इलेक्शन जाल्या उपरांत कोणीच तेंची चवकशी करूंक ना. आयज अशी परिस्थिती आहा की जेन्ना आमी लोकांच्या दारार गेले अक्षरशः आवय बापूय इतले रडले आमच्या फुड्यान की खंय तरी तांकां दिसलें की कोण तरी आपलो मनीस कोण तरी आपल्या दारार येयला. आनी ते सांगतना ते इतले म्हणजे आमकां सुद्दां रडोंक येयलें की बाबा हे रडटा कित्याक. आमी जेन्ना गेले बाबा आमी विचारलें बाबा तुमी आई रडटा कित्याक. तेन्ना तेंच्यांनी तेंची जी कहाणी सांगितली. एक उसपा त्या गांवांत गेले, त्या एका बायलेचे घोव मेला, ती 300 रुपया दिसावडो करून त्यांनी 4-5 चेडवांक आपल्या पोसली 300 रुपया दिसवड्यान. आनी 5य चेडवां, एकट्यान 12th केला, एकट्यान 11th केला, 5य चेडवां घरान आसा. आनी दुसरें म्हणजे ज्या घरान ती रावता ते घर केन्ना खंयच्याय क्षणान पडूं शकता. कित्याक ते फूल घर जें आसा पळय तेंचे भिंती फुटलेले आसा. हांवें व्हिडियो काडलेलो आसा. फूल बँड जाला घर. पण एक खरें वायट दुर्दैव दिसता की आमच्या ह्या भागांत प्रत्येक घरान अशी ही परिस्थिती आसा. आनी हांव देवा कडेन मागता आनी सगळ्या लोकां कडेन बिचोलकारांक मागता खंय तरी हें जें आसा आमकां सगळ्यांनी मेळोन, हांव पॉलिटिक्स म्हूण सांगना, पूण प्रत्येकान समाजा खातीर आपलो हातभार प्रत्येक मनशान लावपाची गरज आसा. आनी तें जर आयज आमी प्रत्येक मनशान तो जर विचार केलो जाल्यार आमचो जो समाज आहा, आमचे जे बांदव आहा तांकां खंय तरी आमी एकामेकांक हेल्प करून जर आयज तेंच्या दुख्खान जर आमी सामील जाले तर डेफिनेटली येणाऱ्या काळान आमी तांकां खंय तरी सुखाचो क्षण आमी दिवं शकतले. आनी आमचो तोच उद्दार आसा. हांवें सदांच सांगलां आनी आतांय सांगता, प्रत्येकान स्वताचो लिडर जावचो. एक दुसरो सांगता आयज इलेक्शन येयला, आयज दुसरो सांगता म्हूण केन्ना कोणी वोट घालचें न्हू. आयज आमच्या हांगा जाला कितें, कोण तरी लिडर जाता खंयच्या पक्षाचो, ह्या वाड्या वयली 10 घरां म्हाजी, ह्या वाड्या वयली 100 मतां म्हाजी. आनी त्या मनशाक जे कोण एक आपुलकीन शेजारी म्हणा पाजारी म्हणा जे आसता तेचें आयकून आयज खंय तरी तिसऱ्या मनशाक वोटींग घालता. पूण आयज सिच्युएशन अशी जाल्ली जेचें आयकून त्या मनशांनी वोटींग केल्या तो खंय तरी वयर सरला. तेणी आपल्या भुरग्यांची कामां केली, तेणी आपल्या सोयऱ्यांची कामां केली, पण जे आयज लोकांनी तेच्या सांगण्यार वोट घातल्या ते आयज त्याच जाग्यार रावल्या. म्हणून हांव लोकांक एक विनंती करता, वोट कोणाकूय करा, पण कोण सांगता म्हूण वोट करूं नाका. आयज स्वताचे लिडर स्वता जाय. युथाक हांव आव्हान करता बिचोलच्या, स्वताचे लिडर स्वता जाया. दुसरे सांगता म्हूण वोट घालूं नाका. आनी वोट केन्ना घाला, जेन्ना तुमकां दिसतलें की जेका आमी जो बटन दामता, ज्या मनशाक आमी वोट घालता, त्या पक्षाक आमी वोट घालता, तो त्या पक्षाचेर तुजो पयलीं विश्वास बसपाक जाय आनी तेका मनान काळजांतल्यान दिसपाक जाय की जेका आयज हांव वोट घालता तो मनीस फाल्यां सकाळीं म्हाजें कितें तरी बरें करतलो आनी म्हाका म्हाजे घराचो खंय तरी उद्दार करतलो, आपल्या भुरग्यां बाळांक खंय तरी कामाक लागतलो. आनी आयज एक गरज हांगा आसा आनी हांव सदांच सांगता आनी आमचें एकच पॉयंट आहा, आमकां बिचोले व्हडले डेवलॉपमेंट एट द मोमेंट गरज ना. आमकां व्हडले हायवेची गरज ना, आमकां व्हडली गव्हर्मेंट ऑफिसां बांदपाची गरज ना, आमकां व्हडले पार्क बांदपाची गरज ना. आयज खरो मुद्दो बिचोले आसा. प्रत्येक घरान जर आमी प्रत्येक भुरग्याक खंय तरी सकाळचो भायर काडलो, खंय तरी कामांक लायले जाल्यार त्या घराचो उद्दार जातलो, त्या भुरग्याचो उद्दार जातलो. आनी खंय तरी आवय बापूय आपलो भुरगो सकाळीं कामाक वयता हें पळोवन एक सुखाचो निवाळो खातले. पण आयज प्रत्येक आवय बापूय आमच्या बिचोलेन दुख्खी आसा आनी भुरग्यांचे जे हाल पळोवन ते सुखान केन्नाच रावूं शकना. म्हणून हांव सगळ्यांक बिचोलकारांक विनंती करता,
आयज आमकां टायम येयल्लो आसा. 25 वर्सां हेंच्यांनी आमची वेस्ट केली. 25 वर्सां आमच्या भुरग्यांचें भवितव्य हेंच्यांनी आयज BJPन आमच्या भुरग्यांचें भवितव्य विकलें. आयज जॉब सगळे हेंच्यांनी विकले. जे जे हांगा शिकलेले भुरगे आसा, जे आयज आवय बापायन कश्ट करून आयज मोठे करून तांकां एक डिग्री दिल्या. कितले म्हाका दिसता बिचोले कितलेशे क्वॉलिफायड भुरगे आहा, पूण गेली 25 वर्सां म्हाका दिसता 3 वर्सां BJPक टर्म्स दिले हेंच्यांनी, पूण एकूय असो भुरगो मेळचो ना की खंय तरी ऑफिसर लेवलाक त्या भुरग्याक हेंच्यांनी पावयला किंवा कित्याक हेल्प केला. ऑफिसर कोणाक केला तो तुमकां खबर आहा. आयज जो सभापती आहा तिणे आपल्या भुरग्यांक डायरेक्ट ऑफिसर केले, पूण तेणी हो केन्ना विचार केलो ना की बाबा ज्या जनतेन म्हाका 15 वर्सां लोकप्रतिनिधित्व करपाक दिले, तेंच्या आयज घरांची परिस्थिती कितें आहा, तेंच्या घरान 5 भुरगीं 4 भुरगीं शिकलेलीं आहा, हेचो केन्नाच विचार केलो ना. हे खरेंच आमकां दुर्दैव दिसता. BJP बारीक लोक नाका, तांकां फक्त व्हडलेलेच जाय. आयज बिचोलेन प्रत्येकाच्या घरान 3 ते 4 भुरगीं बेकार आसा, क्वॉलिफायड बेकार. तुमकां जर लोकांनी चान्स दिलो की निवडून हाडले तुमकां फुडल्या 5 वर्सां खातीर, जाल्यार तुमी कितें प्रॉमीस करता बिचोलकारांक की तुमी कितें करतले, तुमचें विजन कितें आसतलें फुडल्या 5 वर्सां खातीर? आयज संबंद बिचोलकारांक हांव एकूच सांगूं इच्छिता, जशें हांवें सांगलें, आमकां एट द मोमेंट मोठे डेवलपमेंट हे बिचोले करपाचे ना. आमकां मोठे गव्हर्मेंट ऑफिसाची गरज ना, मोठ्या रस्त्यांची गरज ना. आयज खऱ्या अर्थान जर आयज आमकां बिचोले फुडें व्हरपाचें आहा, खऱ्या अर्थान जर प्रत्येक घरान जर सूख हाडपाची गरज आसा, जाल्यार प्रत्येक घरान एक तरी नोकरी दिवन तेच्या घराचो उद्धार करपाची आयज गरज आसा. आनी तेच म्हाका संबंद बिचोलकारांक म्हाजें तेच प्रॉमीस आसा आनी हांव काळजांतल्यान सांगता. आयज जर ह्या लोकांनी म्हाजेर विश्वास दवरलो आनी आमच्या फाटल्यान देव आसा, देवाचे आशिर्वाद घेवन आमी फुडें सरलेले आसा. आनी जर आयज ह्या लोकांनी आमचेर विश्वास दाखयलो आनी म्हाका गॅरंटी आसा आनी आत्मविश्वास आसा की बिचोलचे लोक आमचेर विश्वास दाखयतले आनी ह्या फावटी काँग्रेसचो झेंडो बिचोले फडकयतले. आनी हांव प्रॉमीस करता आनी देवाचे म्हाज्या महादेव भुमिकेचें नांव घेवन सांगता बिचोलकारांक, हांव फक्त आनी फक्त म्हाजो एकच उद्देश आसा, एकच ध्यास आसा की प्रत्येक भुरगो घरांतलो सकाळीं नोकरेक म्हणून भायर सरपाक जाय, तेन्नाच त्या भुरग्याचो उद्धार जातलो, त्या घराचो उद्धार जातलो आनी तेचे आवय बापूय हॅपिली रावंक शकता आनी सगळ्या घरान सुख समृद्धी येवची हीच म्हाजी इच्छा आसा. प्रत्येक घरातल्या एका भुरग्याक नोकरेक लायतलो हे प्रॉमीस घेवन ते तुमच्या मुखार आयला. सर तुमकां आमचे कडल्यान ऑल द बेस्ट. थँक्यू वेरी मच.